म्हापशेच्या दत्ताराम मंत्रवादी मेमोरियल स्कूलाक 75 वर्सां पुराय जाली। त्या निमतान 2 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हजेरी लायिल्ली। म्हापशा मंगळारा 12 डिसेंबराक दत्ताराम मंत्रवादी मेमोरियल स्कूलांत ही कार्यावळ जाली। बुधवारा 13 डिसेंबराक इनामां वाटप सुवाळो जालो। जोशुआ डिसोजा आणि हेर मानेस्त कार्यावळीक हजर असले। आदल्या विद्यार्थ्यांनी कार्यावळीक हजेरी लायली। हायस्कूल सुरुवात केली पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीत सुद्धा हायस्कूल सुरू करपाची इनिशिएटीव घेतली। त्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान आणि निश्चितरित्या म्हाका दिसता त्यांचे डेडिकेशन आणि एक स्टेप आशिल्ली गोंय लिटरेचर जावपाच्या फाटल्यान लोकांक शिक्षण दिवचें आनी त्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी हायस्कूल सुरवात केल्या बरोबर हांव सॅल्यूट करता तांचे खूब तांच्या पुराय जो विचार आशिल्लो ताचो मंत्रवादी तांच्यांनी आतांच सगळ्यांनी याद केली। परत एकदा आयच्या दिसा हांव उडास करता ह्या स्कुलांतल्यान आतांच अहवाल वाचन करता आसतना जे सगळे बिग लिडर्स गोंयांत तांच्यांनी आपलो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांच्यांनी ठसो उमटयलो। शैक्षणीक क्षेत्रांत आसतले किंवा राजकीय क्षेत्रांत आसतले सोशल सेक्टरांत आसतले म्हणजे पार्सेकर सर अधिकारी ताज्या उपरांत तांच्यांनी हांगासर करियर घडोवन दिल्लें वेगवेगळे उल्हास सावकार ऑर्थोपेडिक सर्जन आसा त्याच बरोबर आनी बाकीचे सगळे कॉलेज आर्ट कॉलेजचे प्रिंसिपल ह्या सगळ्यांचे बेसिक एज्युकेशन म्हणजे सेकंडरी स्कूल एज्युकेशन 5वी पासून 10वी पर्यंत ह्या स्कुलांतल्यान जालें। म्हणजे 11वी पर्यंत 11वी बोर्ड हो ताचो पुना बोर्ड आशिल्लो 11वी पर्यंत एज्युकेशन हांगासर जालें आनी बरोबरूच जे तेन्नाच्यान ज्या टिचरांनी तीच कला म्हाका दिसता आतांय कांय मेंटेन केल्यात। हांव कॉग्रेच्युलेट करता आतांच्या टिचरांक तांच्यांनी शिक्षणाच्या बरोबर आमी म्हणटा नॉट ओन्ली बरो लिडर उरपाक जाय म्हणून न्ही क्वॉलिटी लिडराच्या बरोबर सुसंस्कारीत एज्युकेशन ताका दिवपाक जाय। एक समाजात बरो प्रतिश्ठीत नागरीक घडपाक जाय तो नागरीक घडोवपाचें काम ह्या हायस्कुलान सातत्यान केलां। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।